नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां परत देवकार. आमचे बरोबर आसात काँग्रेसचे फुडारी एल्विस गोन्स. एल्विस गोन्स हे आदले सनदी अधिकारी, पण थंय जे गव्हर्मेंटाक कितें चल्लां तें पळोवन म्हाका दिसता तांचे सारको जो मातशें मनान हे आसपी गोंयकार काळीज आसपी सोडून म्हाका दिसता राजकारणाक आयला. आनीक सद्याक ते पयलीं आपाक आशिल्ले, आतां थंयच्यान आपाचोय कारभार सारको गोंयांत चलना म्हणून ताणें जो मेन ओपोजिशन पार्टी गोंयची आसा ते काँग्रेसीक ते भितर चल्ल्यात. आनी काल तांचे गोंयचे काँग्रेस प्रभारी मणिकम टागोर आयिल्ले तेन्ना तांणी एक विशय काडलो, तो म्हणटा जो गोमंतकान सामको गाजयिल्लो आनी जाका लागून एका भाजपाच्या मंत्र्याक आपले मंत्रीपद सोडून घर वचचें पडलें. तो PWDंतलो जॉब स्कॅम हे. आनीक ताका लागून एक तुमी काल म्हणला की हो आमी आतां इश्यू आसा तो कंप्लेन आसा ते लोकय आयुक्ता मरा करतले. इतलें म्हाका एक सांगात की काँग्रेस इतलो तेंप ह्या विशयाचेर ओगी कित्याक आशिल्ले? काँग्रेस ओगी नाशिल्ले. एट द पार्टी लेवल आमी ताजेर बोवाळ केल्लोच. हांवें स्वता म्हज्या हेजेर लेवलाचेर हांवें खूब बोवाळ केल्लो आसा. हांवें इतलें म्हणलां की हें गोंयचें व्यापम स्कॅम जावंक शकता. मध्य प्रदेशाचे जशे व्यापम जाल्ले तशें स्कॅम जावंक शकता म्हणून जर चवकशी केली जाल्यार. आनी ताजे शिवाय आमचे मिस्टर खलप ते म्हापशेचे ताणें व्हरून विजिलन्स डिपार्टमेंटान कंप्लेन नोंद केल्ली आसा. पण काल जेन्ना तो चर्चेन आयलो विशय मणिकम टागोर तुमी सांगला ते भशेन तांचे कडेन ताणें म्हाका विचारलें तेन्ना हांवें सांगलें दॅट आमी ताजेर मातशें घट धरचें पडटलें. आनीक सद्या गोंयांत एक लोक आयुक्त आसा, तो कसलोय जावं आसा, ताजे कडेन वचून आमी एक कागाळ घालया आनी ती चवकशी मागया ताजे कडेन. कित्याक देर कॅनॉट बी स्मोक विदावट फायर. आनी तुमी जेन्ना गोमंतकान ही बातमी फ्रंट पेजार हाडली ताची दखल घेवपाकच जाय अशें म्हाकाय दिसलें. आनी म्हणून ते काल आमी जाहीर केलें. आनी जी आमी बातमी हो स्कॅम जर एक्सपोज केलो तो आमी असो तसो करूंक ना. विथ आमी पुरावे दिवन केल्लो. हे सगळे जे ट्रान्सपरन्सी नाशिल्ली हातूंत भितर, तांची नांवां डिक्लेअर केली नाशिल्ली, ओन्ली नंबर्स डिक्लेअर केल्ले. आनी जे पयलींचे प्रेसिडेंट आहात ते सगळे कुशीन दवरून हो प्रोसेस केलो. हे इतले हाडून दिवन म्हळ्यार एक सामकी एक मुक्ती वाट आमी ओपोजिशनाक तयार करून दिल्ली. तुमी म्हणटात काँग्रेसीन आवाज प्रयत्न केल्यात म्हणटात, पूण मेन म्हणटा तुमचो ओपोजिशन लिडर जाणें हे घेवपाक जाय आशिल्लें. ताजे फाटोफाट जे आपूण सद्या गोंयकारपण म्हणटात ताजो लिडर विजय सरदेसाय, ताणें फाटले जेन्ना हाजे वेळार जे स्कॅम जाल्ले अशें म्हणटात आमचे पावसकारा वेळार, तेन्ना सगळ्याक व्हडलो बोवाळ करपी सगळ्याक व्हडलो विजय सरदेसाय आशिल्लो. ह्या फावटी युरी उलयना, विजय उलयना, आपात्याय कोण उलयनात. अशें कित्याक? आतां हांव एकच कितें सांगता की आमदार कितें रोल करता काय करिना ताजेर हांव उलोवंक शकना. कित्याक तें ताणें आपणेंच जबाब दिवचें पडटलें. आमदार कित्याक उलयना तें हांव फक्त इतलें सांगूंक शकता, आमदाराक आपलो रोल करूं दी ना करूं दी आमकां काय पडोवंक ना. पण एज फार एज वी आर कन्सर्न, आमी काँग्रेस पक्ष जो आसा, आनी काल मणिकम टागोरां बरोबर जी चर्चा जाल्या की आमी घट धरपाक रेडी आसा म्हणून काल हो मुद्दो आमी परत काल उपस्थित केलो लोकां मुखार. आनी लोक आयुक्त इज जस्ट द बिगिनींग. आनी तुमकां एक सांगता ताजेर, इट इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू PWD अलोन. हे आतां जो बोवाळ पडला तो PWDन मोडस ऑपरेंडी पळय आसा हे जॉबाचो तो सेम असोच. म्हणून स्टाफ सिलेक्शन कमिशन 2019 नोटिफाय करून सुद्दां ते अमलान हाडूंक ना. ताजें कारभार जें आसा ते सगळे हे असले पोस्ट आसा ते रिक्रुटमेंट करपाचें काम. जशें GPSC पळय आसा, उंचल्या पदार पोस्ट निवडपाचे, ते असले पद हे सकयल्या पदांचेर स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान काम करपाक जाय. नोटिफाय करून सुद्दां ते चालीक लावंक ना. आनी सगळे पदां पळय आसा, सगळे पोस्ट भरपाचें कामां आपआपणे आपल्या ताब्यान घेतली, डिपार्टमेंटा कडेन सोंपयली एगेन्स्ट पब्लीक इंट्रस्ट. इतले लाखांनी भुरग्यांचेर अन्याय केल्लो आसा ह्या सगळ्या जॉब प्रकरणान. तातूंतलें एक उदाहरण म्हणल्यार हें PWD तुमी आतां सांगता तें. इट इज जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्टेड. खरेंच चवकशी जर जाली आनी खोलायन चवकशी जाली, हे सगळे कोळवाळे वचून बसपाची पाळी येतली हेंचेर. कित्याक मध्य प्रदेशाचे व्यापाम स्कॅम जे आसा तातूंत कितले लोक सुसायड करून मेले, कितले जाणांचे मर्डरी जाल्यो की एकमेकाक सांबाळपाक. आनी हें कांय कमीतलें न्हू. गोंयांत जरी ल्हान असलें जाल्यार सुद्दां तुमी भुरग्यांचेर अन्याय करता. दीस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग दॅट हॅज बीन हॅपनिंग इन दीस BJP गव्हर्मेंट. पूण इतले तुमी म्हणटात की हे स्कॅम आसा, हेच एक स्कॅम न्ही, सगळ्याच कडेन स्कॅमां आसात. आनी तरी आसतना ओपोजिशन जी पार्टी आसात तो हाजेर ज्या तरेन बोवाळ करपाक जाय आशिल्लो
तो कित्याक करना आनी तेही आसतना आतां 4 म्हयन्यांनी लोकसभा इलेक्शन येवपाचें तरीय करनात मेन सामको एक हें आसा की काँग्रेस सद्याक विस्कळीत आसा काँग्रेस विस्कळीत अशें दिसता लोकांक पण भितरल्यान बरें आसा काल परत ताका मिस्टर टागोर येवन खुबशे सुदारणा आयल्या आनी म्हाका दिसता हातूंतल्यान आमी एक नवें पावल फुडें मारूंक शकतले असो म्हाका अंदाज आसा कित्याक कालचे चर्चेंतल्यान अशें दिसपाक लागलां पण लोकांचे नदरेन आमी अजून काम करपाची गरज आसा लोकांच्या नदरेन आमी एक पिक्चर दुसरें दाखोवपाचें आसा रस्त्यार येवपाची गरज आसा रस्त्यार येवपाची गरज आसा खूब कामां म्हणजे वेगवेगळे डिपार्टमेंट आसता ते लिगल चॅलेंज दिवपाची आसता कांय गोश्टींनी जशें आतां जर लोक आयुक्त एक्शन घेना जाल्यार फुडें कितें करपाचें फुडें हायकोर्टान वचपाचें दाद मागपाची अशें खूब डिपार्टमेंट आमी ते ऑर्गनायज करपाचे जेर आसा पूण एट द सेम टायम कितें आहा आतां सद्याक पक्ष इलेक्शनाच्या तोंडाचेर आसा आसतना सुद्दां आमकां एक तुमी आमी एडमीट करपाक जाय आनी लोकूय जाणा तें आमकां मोठो धोको बसलो म्हणटा तें डिफेक्शन जावन 8 जाण देवाचेर सोपूत घेवन नाच जाले म्हणजे आनी कितें उरलां आतां देवाचेर सोपूत घेवन जर नाच जाता जाल्यार कांय कितें म्हणटले मे बी बिकॉज ऑफ डिप्लिटेड स्ट्रेंथ तुमकां तें तितलें दिसना की ऑपोजिशन लिडर्स किंवा काम करता म्हणून ना ते वता तेन्ना वचून सी राहुल गांधीन कितें म्हणिल्लें आनी तुमी म्हाका जेन्ना सुरवातेक इंट्रोडक्शनान कितें सांगलें की हांव आतां काँग्रेसीन आयला काँग्रेसीन हांव बेश्टो येवंक ना जेन्ना राहुल गांधीची लिडरशीप हांवें पळयली आनी ताणें म्हाका स्वता आमंत्रण दिलें जॉयन जावं म्हणून हांव ह्या पार्टीन जॉयन जावपाक पावलो सो तांची लिडरशीप जर ऑल इंडिया पळयली जाल्यार देर इज अ लॉट ऑफ चेंज पॉझिटीव एक वायब्रेशन ताणें बाकीच्या स्टेटींनी जनरेट केल्लें आसा म्हणून इवन आतां परिणाम ताचे निकाल लागपाक काँग्रेसीचे वाटेन येवपाक लागले कर्नाटकाक स्टार्ट जाल्ले ते आतां बरेचशे स्टेटी काँग्रेसीच्या फेवरान येवपाक लागल्यो सो वातावरण बदलपाक लागलां ही लिडरशीप पळयली जाल्यार आमकां एक उत्साह येता सो देरफोर डोंट गो बाय की कोण कितें उलयलो आनी कोण कोणाक टक्कर दिना दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज एज द पार्टी आमी काँग्रेस पार्टी जे आसा सो लॉंग एज पार्टी वर्क्स एंड पार्टी शोज की आमी रेडी आसा टू फायट द BJP गव्हर्मेंट आय थिंक दॅट शूड बी गूड इनफ कित्याक ते सोडून गेले उपरांत आमी मातशें डिप्लिटेड स्ट्रेंथ जाल्लें आहा आमचें आनी तितून भितर आमी काम करता अशें आय कॅन टेल द पीपल ना बट हे जे सोडून गेला ते तुका अशें दिसना की इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गायज बिकॉज ताका लागून काँग्रेसीचे जे कोण थोडे भिटिल्ले कोणा हीच पळोवपाक जाय काय म्हणून सो तो एक हे असो चेंज दिसना तुका अशें दिसता सी कितें आहा ब्लेसिंग इन डिस्गायज म्हटलें म्हणून जायना यू हॅव टू डिरायव दॅट ब्लेसिंग ते ब्लेसिंग आसतलें म्हणजे यू हॅव टू डिरायव दॅट ब्लेसिंग राहुल गांधीन कितें म्हणिल्लें आय वॉज जस्ट मेकिंग दॅट पॉयंट कोणाक सोडपाचें आसा तें सोडून वचा आनी कोणाक जे कोण भियेना हे सरकार BJP ताणें भितर येवपाक तांकां दारां उक्तीं आसा असलो प्रकार हो सो हांवूय तेंच रिपीट करता दोज हू वॉन्ट टू गो आर फ्री टू गो एंड देर आर सो मेनी पीपल हू आर विलींग टू कम सो नथींग वील स्टॉप पक्ष आमचो 137 इयर्स जाले हो पक्ष अप्स एंड डावन्स पळोवन आयिल्लो आसा आनी इट वील गो फॉरवर्ड तुम्ही म्हणला की हो जो इश्यू आसा आमचो जॉब स्कॅम आनी बाकीचे स्कॅम आहात it will be your election issue. How you are going to pursue with this? See, we have to be aggressive. आनीक बेश्टें म्हणलें म्हणून जायना आतां हांव हांगा बसून किंवा प्रेस कॉन्फरन्सान बसून म्हणलें म्हणून जायना इट हॅज टू बी कन्वर्टेड इंटू एक्शन सी तितूनच एक हें आसता इम्पॉर्टन्स म्हणटा तें कन्वर्टींग दॅट वर्ड इंटू एक्शन सो आय बिलीव इन दॅट आनी जेन्ना म्हाका काल ताणें खुबश्यो गोश्टी सांगल्या मिस्टर टागोरान त्यो चालीक लावपाचें म्हजें काम आसा and I will take it to its logical end. एल्विस बाब आता खंयच्याय पक्षाचे जी दोन जर आंगां अशें म्हणटात की एक यूथ विंग आनी एक बायलांचें विंग आसता ते सद्याक पळोवपाक गेल्यार काँग्रेसीचें यूथ विंग आसा काय ना हो प्रश्न आसा आनीक जे बायलांचें विंग आसा ती नांवा पुरती आसा काय कितें अशी आसा तुमचे कडेन दोनूय तुमचे म्हणल्यार ते सद्या काँग्रेसीची स्थिती जे हात नाशिल्ली ठाकूर आसा पळय तशी जाल्ली आसा कारण ह्या होय हात काम करता जाता होय हात कामान तुगे जी प्रदेश समिती आसा ती अशीच मुखार वता हात नासतना हे कितें आनी हातूंत बदल करपाक जातलो कितें बदल येवपाक जाय दिसपा सारको बदल हा बदल येतलो पण दिसपा सारको बदल येवपाक जाय ना दिश्टी पडना म्हाका दिसता पयर दिश्टी पडना ना ताजेर हांव व्हडलो कमेंट करना कित्याक प्रत्येकान आपापलो रोल खेळपाक जाय आतां ताजेर कमेंट मारून कांय उपयोगी पडचें ना पूण पयर जेन्ना पळय मिटींग जाल्या सगळ्या ह्या सगळ्या फ्रंटल हेड्स तुमी सांगता ते यूथ जावं वुमेन जावं
मागीर सेवा दल जावं आनी खंयचे खंयचे आसा तांकां घेवन ते टागोर बसल्या म्हणून म्हाका कळ्ळां की आनीक तांचो आढावो घेतला खंय. तो आढावो घेतला जाल्यार ताचे परिणाम आतां दिसपाक लागतले. सी नाव द टायम इज फॉर एक्शन, कित्याक आतां इलेक्शनूय चड लागीं पावलां. एंड नॉट ओन्ली बिकॉज ऑफ इलेक्शन, खंय केन्नाय पार्टी शूड बी प्रिपेर्ड एट ऑल टायम्स. दॅट इज वॉट आय बिलीव. सदांच रेडी आसपाक जाय आनी मातशें एग्रेशन वाडोवपाक जाय. दॅट वील हॅपन बिकॉज पीपल आर स्टील वीथ अस. कित्याक इतले अप्स एंड डावन्स पळोवन डिफेक्शन जावन सुद्दां लोक आमकां अजून येवकार दितात खंय गेलो जाल्यार. एलिस बाबा आतां सामकें आतां जो जर हो आसा इश्यू आसा तो म्हणटा फोर्थकमींग इलेक्शन ऑफ लोकसभा. गोंयांत भितर लोकां मदीं वातावरण कितें आसा? तुमकां फेवरेबल आसा, BJPक कॉन्ट्र आसा, आनी कित्याक लागून? आमकां फेवरेबल आसा. कित्याक? तें सांगता. हांव जितलो पळय भोंवता, तुवें पळयलां आसतलें, आमकां कित्याक फेवरेबल आसा? कित्याक जो सामान्य मनीस आसा, कॉमन मॅन गोंयचो, ताचे खातीर हो सरकार कांय करना हें लोकांक आतां कळ्ळां. तांकां फक्त इलेक्शन पुरतें यूज करपाचें, वोटां कापोवपाचें, वोट मारून सोंपले उपरांत ते मागीर घरा आनी आपले चालीक लागता कितें करपाचें. हो सरकार फक्त इव्हेंटूच करता हें हांव परत परत सांगता. इव्हेंटा शिवाय आनी कांय ना. आनी इव्हेंट करता तेन्ना crores of rupees are getting spent and ताजे बेनिफीट कोण? एंड फॉर नथींग. इट इज जस्ट लायक बॉनफायर पळय म्हणटा आमी. ते बॉनफायर करता सरकार, आमच्या पयशांचो बॉनफायर करता आनी उबते घेता. आनी कॉमन मॅन आसा ताका फायदो कांय ना. ताका तो गोबर पळयता मागीर ते जाता तो. सो म्हणून आमकां हें फेवरेबल वातावरण दिसता. आनी चड करून जेन्ना तूं पयशिल्ल्या हितून आतां काणकोण गेल्लो पयर, ताचे पयलीं सांग्यार गेल्लो, थंय लोक उलयता तेन्ना तुका तें कळटा की लोक वाजेल्ले आसा. हांव स्वता सांग्यार भोंवला, मायनींग बेल्टाक भोंवला. लोक म्हणटात की आमी BJP, पूण आमी BJPचे विटल्यात. एक्झॅक्टली. सो वी कॉन्कर ऑन दीस की तुमी पळय सांगता तशीच लोकां कडल्यान एक प्रतिक्रिया आयकपाक मेळटा. आतां लोक एक पळयता की आमी BJP, पण आमी BJPचेर विटले, आमी आतां कोणा कडेन पळोवपाचें. सो द नेक्स्ट ऑल्टरनेटीव इज काँग्रेस. काँग्रेसी कडेन पळयता, पण काँग्रेस मजबूत आसल्यारच तो वोटर तुमचे कडेन येतलो, नाजाल्यार तसो येवचो ना. तेंय बी पळयता. कित्याक नाजाल्यार आमी कित्याक हात बाजून घेवपाचे बेश्टे. सो दॅट इज अ ग्रेटर चॅलेंज फॉर अस की आमी तो वोटर, डिसग्रंटल वोटर आसा ताका रिसीव करपाक. ताजे जे भावना आसा ते आमी समजून घेवन ताका सांगपाक की बाबा परते बरे दीस आमी हाडया. कित्याक आमकां दिशिल्लें की बरे दीस येतले म्हणून ते बरे दीस येवंकूच ना, वयल्यान वायट दीस आयिल्ले आसा आमचेर. आनी गोंय आज खंय पावलां तें तांकांय आमी पटोवन दिता तेन्ना तेय एग्री जाता की आतां बरे दीस येतले जाल्यार कितें तरी एक बदल येवपाक जाय ना. हातूंत भितर एक तुमकां स्ट्रेट क्वेश्चन तो आसा. तितून म्हणलें सांग्याचेर, सावड्ड्या, कुडचड्याचेर, ह्या भागात लोक BJPचेर बेजार आसा. ही सामकी गोश्ट खरी. पूण थंय तुमचे एक कुडचड्यात अशें जशें सोडले, तुमचे आसात कोण थंय? आतां जेन्ना ग्रासरूट लेवलाचेर तुमी उलयता तेन्ना एक एक्सेप्ट करूंक शकता आमी की ग्रासरूट लेवल आमचो आजून बरोसो बांदून येवंक ना. आनी पण ताका व्हडलो वेळ लागचो ना. कालच्या चर्चेंतल्यान एक हांव सांगूंक शकता की ग्रासरूट लेवल डेवलपमेंट वील बी एक्सेलरेटेड इन द कमींग डेज. आनी तो सदांच तसो उरपाक जाय. तशें ते इलेक्शन आयलें म्हणून तो बांदप आनी मागीर सोडून दिवप तशें जावपाक जायना. पूण दीस यू वील डेफिनेटली सी अ चेंज की तुमचो आसा तरी कोण. आमचे आसा, आमचे समर्थक आसा, आमचे सिंपथायझर, वेल विशर खूब लोक आसा. हांव खऱ्यानच सांगता तेच तांकां मातशें बांदून हाडपाची इतलीच एक आमच्या मुखार चॅलेंज आसा. एग्री टू दॅट. पूण हें आमी ही सुदारणा कांय दिसां भितर हाडटले. सद्याक काँग्रेसी भितर एक हें जाता की वेगवेगळी नांवां आयकूंक येतात उमेदवार म्हणून लोकसभेचे. तातूंत एक तुमचेंय नांव येता. तुमचें हें कितें? तुमी यू आर इंट्रस्टेड इन हे हातूंत आनी कित्याक लागून? हांवें ऑलरेडी जाहीरपणान सांगलां की आय एम ऑल्सो वन ऑफ द कंटेंडर्स. म्हणजे हांव त्या रेसीन आसा. कित्याक जितले चड आसा तितले पार्टीचे स्ट्रेंथूय दिसता की बाबा काँग्रेसी कडेन आसा कितलेशे फुडारी आसा हू कॅन डू जस्टीस टू दॅट जॉब. हांव आसा कित्याक म्हाका दिसता की लोक आसा म्हाजे बरोबर, सिंपथायझर्स चड आसा म्हाजे बरोबर. BJPन आशिल्ले वोटरूय म्हाका खुबशे मानता. म्हणजे तांकां दिसता की हांवें आसचें थंय तांचो आवाज म्हणून लोकसभेन. ना तेन्नाचे ते आसूं न्ही खबरो. पूण तशें म्हाका BJPन तेन्नाच वेलकम करपाक कितलेच लोक रावल्ले. बट आय हॅव नॉट टेकन दॅट कॉन्शियसली. नाल्यार हांव आसतलो आसलो. थोडे प्रिंसिपल्स आमी ते मेनटेन करचे पडटा. सो हें पळयलें जाल्यार आय हॅव अ स्ट्रॉंग बॅकींग ऑफ द पीपल. सी
थोडे म्हणटा की हायकमांड वील डिसायड, लो कमांड वील डिसायड. आय डोंट बिलीव इन दॅट. इट इज द पीपल हू डिसायड. कित्याक गोंयच्या लोकांक ठरोवपाक जाय वॉट डू द पीपल ऑफ गोवा वॉन्ट. कितें जाय तांकां. ह्या परिस्थितीन आज गोंयांत कित्याक घडटा ते परिस्थितीन एक कोण तरी आवाज जो लोकां खातीर झुजतलो असलो आवाज आसपाक जाय न्ही. irrespective of what party thinks or anybody thinks, it's the voice of Goa that has to go there. So I think I can fit into that bill of being the voice of Goa. You will have a youth connect? I have, it is not only youth connect, I have across the spectrum, सामको जाणटो वोटर्स सकयलो 18 वर्सांचो वोटर, I have reasonably good connect. They identify with me. म्हणजे हांव कितें सांगता तें सारकें म्हणून. कित्याक विचार जे आसा लोकांचे आनी म्हजे विचार ते सारके मॅच जाता. म्हणून ती फ्रिक्वेन्सी जेन्ना मॅच जाता देन इट हेल्प्स यू. म्हणून त्या दिशेन हांव वचूंक शकता आनी तांचो आवाज घेवन वचूंक शकता. सो तुमी म्हणटात की बीजेपीन जरी अच्छे दिन हाडले ना जाल्यार काँग्रेस अच्छे दिन आतां हाडटली. काँग्रेसचो इतिहास जर पळयशी काँग्रेसीनूच बरे दीस हाडलेले. आमकां ते फटींगपणां सांगून अच्छे दिन येतले म्हणून ते येच ना आतां. आनी आमी पळयलां आतां गेल्या 10 वर्सांनी कितें परिस्थिती जाल्या ती. एटलिस्ट गोंयांत तरी कित्याक गोंय इज टू स्मॉल. आमची आयडेंटिटी आनी आमचे लँड रिसोर्स आनी हें तें पळय जसो आक्रमण ताजेर जाता, एटॅक जाता ज्या पद्दतीन, आनी कांय वर्सांनी उरचेंच ना कितें. दॅट इज अ ग्रेटर वरी. आज एका गोंयकाराक चड दूख म्हणटा तें हें की ज्या पद्दतीन पळय सुटपुटीत जे हे एजंट जावन बसले आनी तांकां घेवन येता पळय जाग्यांचे ताबे आनी हें तें घेवपाक, दॅट इज द वरी. ह्या गव्हर्मेंटाक विजन ना. हे विजनलेस डायरेक्शनलेस गव्हर्मेंट जावन पडला. म्हणून आज खंयचोय गोंयचो यूथ जावं तांकां फुडारच ना. आय कॅन टेल यू व्हेरी क्लियरली. कित्याक हे सिस्टम आय नो इट बेटर. ह्या सिस्टमांतल्यान कितें तरी बरेंपण येवपाक जाय लोकांक. तें येना. कंप्लीट बांद कसो घालता उदकाक तसो बांद घालून दवरला. म्हणून हो बांद फोडून लोकांचे बेनिफीट लोकांक पावपाक जाय ह्या दृश्टीन आमी फुडें वतले. तर हे आशिल्ले आमचे एल्वीस बाब. आनी एल्वीस बाब म्हणटा ते एक कितें स्ट्रेट फॉवर्ड. खंयचेय जर विशय विचारले जाल्यार ते आनीक ते फुटबॉल प्लेयर ताका लागून कोणूय जर डॉज करपाक गेल्यार ताकाय डॉज करपाक कळटा. फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर मे बी पयलीं लो लेवल सगळे खेळ्ळा गोंयकार. कोण खेळूंक ना. हे हाका लागून एडमिनिस्ट्रेटर म्हणल्यार आनीक म्हणल्यार असले सगळे हांकां जे कोण हाका काबूक दवरपी. सो ते म्हणटात की गोंयांत बदल जाय हे सगळ्याक दिसता. पूण तो जो फोर्स आसा जो हे आसा तो चॅनलायज करपा खातीर काँग्रेसीन आतां वावर करपाक जाय. हे तेच म्हणना ते सगळेच म्हणटात. आनी ते म्हणटात की काल जी मिटींग जाल्या ताका लागून हे जे सगळी काँग्रेसी भितर थोडीशी निर्शेवणीची स्थिती आशिल्ली ती जाग्यार येतली अशें तांकां दिसता. हे फकत काँग्रेसींतलेच लोक मागता अशें ना, हे सगळे गोंयचे लोक मागतात. कारण गोंयांत अशें दिसता की सद्याक स्ट्रॉंग ओपोजिशन म्हणटेच ना. सो कमीत कमी तुमच्या एफर्टान एक स्ट्रॉंग ओपोजिशन तयार जातलें. बीजेपीक दिसतलें की हे झगडपा खातीर आमकां सामकें इजी ना अशें सिच्युएशन काँग्रेस तयार करतली अशें ते म्हणटात. सद्याक जो आमचो सद्याचें राष्ट्रीय वातावरण आसा तातूंत भितर हे बाकीचे पक्ष तुमकां साथ दिवपाक शकतात. सो ह्याच नोटाचेर आमी आमची चर्चा थांबोवया. एक मनांतल्यान म्हाका दिसलें की एल्वीस बाबान काँग्रेसी भितरली जी सद्याची स्थिती आसा ती उक्तेपणान मान्य केली. आनीक ते म्हणटात की हातूंतल्यान जाता कितें तरी बरें जातलें. अशे बरे दीस येवचे अशें सगळ्या लोकांक दिसता. ते बरे दीस तुमकां येवचे अशें आमी मागतात. तुमी गोमंतक टीव्हीक मुखार आयले आनी तुमची सगळी जी भुमिका आसा ती सांगली त्या खातीर तुमकां गोमंतक टीव्हीचे वतीन देव बरें कर म्हणटात. आनीक आमचे जे पळोवपी आहा तांकांय देव बरें कर म्हणटात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.